Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान आतामेरेन 5.2 कोटी मतदारांक मतदार वळेरेंतल्यान काडून उडयला. वेंचणूक आयोगा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अंदमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, गोंय, पुदुच्चेरी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरळ आनी लक्षद्वीपात कायमचे शिफ्ट जाल्ले मेल्ले डबल नोंदणी जाल्ल्या 5.2 कोटी लोकांची नांवां मतदार वळेरेंतल्यान डिलीट केल्यात. गोंयांत 10.2% लोकांची नांवां मतदार वळेरेंतल्यान डिलीट. अंदमान निकोबारांत सगळ्यांत चड 16.6% लोकांची नांवां डिलीट. यूपीत 13.2% जाल्यार गुजरातात 13.1% लोकांची नांवां डिलीट. छत्तीसगडांत 11.3% लोकांची नांवां डिलीट. पश्चिम बंगालात 10.9%, तमिळनाडूत 10.6% लोकांची नांवां डिलीट. पश्चिम बंगालात हरकतींक लागून 63.2 लाख मतदारांची नांवां डिलीट केली. ते भायर ज्युडिशियल अधिकाऱ्यांनी 27.2 लाख मतदारांक काडून उडयले. SIR प्रक्रिये उपरांत 12 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मतदार वळेरेंत आतां 45.8 कोटी मतदार शिल्लक आसात. डिलीट केल्ल्या सुमार 66.9 लाख मतदारांक मरण आयलें. 1.3 कोटी मतदारांची जायते कडेन नोंदणी आसा. 1.3 कोटी लोक मूळ पत्त्यार सापडूंक नात. 3.1 कोटी मतदार कायमचे स्थलांतरीत जाले, जाल्यार 12.7 लाख नांवां हेर श्रेणींत आस्पावतात. वळेरेंत नांव आसूनय मतदान करप ना वा बोगस नोंद आशिल्ल्या 6.5 कोटीं परस चड जाणांची नांवां डिलीट केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.